बेरी बेरी पावस सीझन 3 कार्यावळीक परते आनी एक फावटी तुमकां स्वागत. आमी आज 7व्या एपिसोडाक पांय तेंकला. येदोळ 6 कवी नामनेचे कोंकणीचे कवी हांगासर येवन गेले. तांच्यो कांय कविता हांगासर सादर जाल्यो. तांचे लागीं आमी संवाद चलयलो आनी तांचे कविते पटल्यो कथा जाणा जावचें आमी कांय थोडे प्रयत्न केल्ले आसा. आज आमकां कवी म्हूण लाभल्यात कोंकणीचे कथाकार, कवी, विमर्शकार, प्रकाशक अशे कोंकणी साहित्य संवसारांत नामना जोडिल्ले हेनरी मेंडोन्सा, जाका कोंकणी संवसारांत एच.एम. पेर्नाल्ल म्हूण वळखतात. एच.एम. तुका बिरबिरीक पावस कार्यावळीक स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. आतां आमी आमचो संवाद सुरू करच्या पयल्यान पयलें तुमची एक कविता आयकुया. केल्शी ही भोव आदली तुमची कविता आसा, ती आयकुया. केल्सी बस स्टॉपांत बरुल्लें मारावूर बस देंवल्यार उजव्याक सीना भंडारीचें सेलून. 4 कुशींक वाशे बांदून मोडलांक वयल्ल्या दुकानांत अर्दे चिरे पत्राचे वनदीर, फुटुल्लो फ्रेमनातलो आरसो. उबार दड्याच्या कदेलार बसून ताच्या हातीन तकली ओपून दिल्यार तो घुमटेक दवोगी हळदुवोगी बन पारकूंक जायनातलो तुवालो रेवडावन कातर दांतोनी हातीन घेता. तोंडांत भरिल्ली पीक तुकून कातरीच्या कचाकचा आवाजाक हळू आपली कॅसेट लायता. मूत पियोन निरोग जिवोवच्या मोरारजी देसायन इंदिरा गांधी कशें कैद केलें. जबरदस्तेन ऑपरेशनां करून सो संजय गांधी उपच्या विमानांतल्यान कसो पडोवन मेलो. अयोध्येच्या करसेवेक गेल्लो लोक कित्याक भागी जालो. इत्यादी मुग्धून तुमकां सैरीक घट जाल्लें चेडूं ह्यास गांवचें म्हणून कळल्यार बोंडकुलाची सून कशें काजार जाताना गुरवार आसलें. रॉबेलाची धूव कशें मापल्या सांगाता मुंबय धांवलें. इत्यादी इत्यादी. तुमी बिरमोत हां हां म्हणटे वेतात. तो गोमट्याचें भायरस सुटोवंक निर्दयेन कापल्लें तुमी जोगासानेन सांबाळलेले केस दुकानाच्या कोणशार पापूण दुसरे कसरीक सुनो लायता. पर्यांत वाकोराचें तोरूं आनी तुमची मोलादीक तकली ताच्या हातांत आसता जाल्ल्यान. आमी तुमची केल्शी कविता आयकली, आमच्या लोकांनी आयकली. एका कवितेंत एका केल्शीचें दिसपट्टें जिवीत कशें आसता, एका सेलुनांत एका दिसा कितें घडटा म्हणल्या विशीं तुमी हे कवितेंत बरयलां. ही कविता कितल्या वर्सां आदली आनी ही कविता बरोवंक तुमकां प्रेरण खंय जावन लाभलें म्हणजे मोटव्यान एक सांगा आमच्या विक्षेपाक. 90 दकड्यान ती कविता 1990s हांवें बरयल्ली आनी भोवशा म्हजो पयलो बूक सल्यांक सत्राय हातूंत ही आसा. हातूंत केल्शी आसा जाल्यार तो प्रोटोगॅनिस्ट न्हय, प्रतिपादक तो न्हय. म्हज्या कवितेनी सडावत प्रतिपादक आनी प्रतिरोधक म्हणून 2 कॅरेक्टर आसतात आनी थंय कोण हाका बसला, केस काडूंक बसला, तो त्या मनशाच्या नदरेंतल्यान ही कविता आसा. केल्शी एक मेटाफर मात्र. हर एक आवृत्तींत तसले केल्शी असतात. ते राजकारण जावंक पुरो, दक्तेर जावंक पुरो, वकील जावंक पुरो, या लेख तपासणार जावंक पुरो, हर एक आवृत्तींत एक केल्शी आसता. आनी थंय ग्राहक जावन वेचे कोण आमी आसता ताणें सांगिल्लें मजबुरेन आमी आयकचें पडटा. हय. ते देखून केल्शी हांगा फकत एक मेटाफर. तो काले उलयता, ताचे वयर वाद करूंक जायना. कित्याक म्हणल्यार अखेरीक हांव म्हणटा वाकोर ताच्या हातांत आसा, आमची तकली आनी घुमटी ताच्या हातांत आसा म्हणून. सो आतां आयचे एक राजकीयाची परिस्थिती तुमी पळया. ती एक तर्फेचें उतर. आपल्या मतींतलें मात्र उलोवचें, आमी सगळें आयकचें म्हणून असलें एका हातूंत आमी ते उलया, डिटेल उलया. पूण तुवें केल्शीक कोणायक रिप्रेझेंट करून दितो, पूण एक प्रतीक जावन ह्या एक इन्स्पायर केला, एका केल्शान इन्स्पायर केला. आतां तूं पेर्नाल्सो, तुका शिरवा या पांगळा या पेर्नाल्सो केल्शी कित्याक दिसना, मारावूरसो कित्याक शिना भंडारी दिसलो?
ते मरावूरच्या बस सरदावन देवून येताना शिना बंडारीचे सलून मेळटा म्हणून हां हां आमकां पेरनाल जावन त्या वाटेन 2 बसां लायन कडयाळ्योंक आसतले एक मरावूर लायन आनी एक गुरपूर लायन म्हणून ते देखून आमी तशेंच म्हणचे आसले त्या काळार मरावूर लायनीच्या बसार कोडयाळ गेलो या गुरपूर लायनीच्या बसार कोडयाळ गेलो म्हणून मरावूर लायनी दोन आयिल्लें कोडयाळ दोन आयिल्लें बस देवून ताचें सलून मेळटा त्या सलूनाक वचून बसून हें केलो म्हणून तो पेरनाल शिरवान सत्त केलशी ओके ओके सिटी धांवन तुमी येतात ताच्या फाटली खाणी कशी आसता म्हणजे सिटी धांवन तो येता एंटोगनिस्ट न्ही तो येता आनी थंय शेविंग या कालें कटिंग करूंक बसता त्या दाडा तो गजाली सांगता त्या दाडा तो कित्याक आयिल्लो म्हणून विचारतना ना ह्या गांवांत म्हाका सैरीक जाल्या म्हणून सांगता त्या दाडा थोडे दुसरे गजाली चेंज करचे ते गजाली तातूंत आसात. म्हाका ही कविता वाचतना तूं मुंबयन मस्त वर्सां रावलाय. येस. तूं मुंबय वेच्या पयलें बरयली काय या मागीर बरयली? हांव मुंबय 89 म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्लें. 89 म्हजें ग्रॅज्युएशन जाल्लें कुठले मुंबय गेलो हांव. ताच्या उपरांत थोड्या तेंपाक हांव गांवांक आयिल्लो त्या वेळार बरयल्ली कविता ती. हांवें कितें विचारलें की म्हळ्यार म्हाका ही कविता वाचतना मुंबयच्या कोमटांतलें सलून आसा पळय तें काण हांगा मरावूरान दवरलें बरी म्हाका दिसता. एक्झॅक्टली कित्याक म्हळ्यार मुंबयंत काल म्हळ्यार 4 वाशे हय आनी ताका एक थोडे चिरे फातरू मागीर करता पळय ते आसा तशें तितलें मात्र न्ही. मुंबयंत अशेंय चलता एक चौक आसता या एक रस्तो आसता ताचे वयर एका फातरार बसूनय केळशी ते कटिंग करतात तसली परिस्थिती आसा. हें इल्लें उंचल्या दर्ज्याचें म्हळ्यार वाशे बांदून तें कोमटांत करचें तें आनी एका दर्ज्याचें. ताच्या सकयल्या दर्ज्यार रस्त्या देगेर पत्रार बसून कटिंग करून सोडटले तसले केलशी आसात. ते येतात सकाळी आनी संजेर वेतात. हे इल्ले मेकशिफ्ट म्हणयात तशें. वय आनी तो फ्रेम काय म्हणटा तो फुटूलो आरसो फ्रेम नातुलो आरसो. वय वय तसले पुरा मेकशिफ्ट. आमच्या खोडयाळान तितलें आमकां पळोवंक मेळना आमच्या मंगळुरांत. पूण मुंबयंत आनी नॉर्थ इंडियान चडीत थंय 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 पळोवंक मेळटा रस्त्या देगेर बसून शेविंग करचे जातल्यो गजाली. ते भोव सुंदर कर तुवें ते एकच ते खंय आसता सेलून आनी सेलुना भितर तें दड्याचें कदेल आनी मागीर ताका रंग पारखूंक जायनातलो पळय तुवालो तो रेवडायता. तो निजायकी पळय हांव म्हाका तुवें आतां बरयल्या उपरांत ते पुरा उडास जिवे जाले म्हाका. तुवें तुजी कविता ते पर्टिक्युलर ते स्टांजा वाचल्या उपरांत म्हाका कांय थोडे हांव मस्तपटी सेलुनाक गेलां शिना बंडारीच्या न्ही पूण आमच्या गांवांत भुरगेपणार ते केशवाचे सेलून म्हणून आशिल्ले ताचो बापूय आशिल्लो पयलीं आनी तो काले म्हणटा फायलेरिया जाल्लो मोठो पांय काणी म्हणून तो काडटालो आनी ते तुवाले बांदताले पळय ते सगळो दीस सगळें की तोच तुवालो आनी सगळं पापूडचो मात आनी एक हप्तो तोच तुवालो कोण ना की धुतले हप्ते काही एक पटी धुतले काही नांगी खबर ना. आतां कांटोळे येता म्हाका चिंता ना तें म्हणटाना आमी आदीं त्या एका परिसरांत तसलें एका जिवीत आमचें सदांचें तें आमकां तातूंत कांटाळो येनातलो. तुज्या मुंबयचे एका सेलुनांतले अर्ल्या सेलुनांतली एक थोडी गजाली आमच्या लोकां खातीर सांग. मुंबयच्या हांवें सांगलें न्ही तातूंत सेलुनां कशीं आसतलीं म्हळ्यार एक चौकार न्ही जाल्यार रस्त्यार थंयच एक पतोर या ल्हानशें स्टूल ताचे वयर रनिंग कस्टमर ते बसले ताणी काडली कार्ड आनी सोडले पयशे काडून. ताचे उपरांत ह्या टायपाची कोमटा बरी आसली वाशे बांदून हें पुटल्ल्या आरश्याचो हें दूर न्हू तसलें करचें. ताचे उपरांत इल्लीं बरीं सलूनां आनी पुरो आसतलीं शॉपांत मारलें. ताचे उपरांत हे आतां ते स्पा आनी पुरो आयल्यात तसले पुरो आसात. आनी त्या सेलुनाची गजाल कशें म्हळ्यार सकाळीं आयले तांचे सामान आनी परत थंय दवरलो मागीर गेले. इवन हर एक वृत्ती तशीच आसा. मुंबय एक जयंत कायकिणे म्हणटा पळय केदाळे हे पटी मुंबय कशें म्हळ्यार थंय आमचें उस्तूर सुकोवन उपराटें करून वता घालतात म्हणटात बोण वचनातले प्रमाण तसल्या टायपाचें एक शहर मुंबय. हर एका वृत्तेंत असले तुमकां मेळटात. इवन तुमी थंय विटीच्या कुशीन एल्फिन्स्टन कोर्ट आसा ते कोर्टाच्या कडेन गेल्यार वकील तुमच्या फाटल्यान येतात. कालें करूं का एफिडेविट करूं का कितें करूं का हें करूं का वकील कोर्ट गेल्ले पुरो वकील लायनीन रावतात. इवन थोडे खानाचे हे काडटले ताचे उपरांत सगळे वृत्तेचे मनीस ते रस्त्यारय आसात आनी तांचे हाय फाय ऑफिसांनी आसात. हर एका वृत्तेंतले तशेंच आसात ते. आनी मागीर वो केल्सी आसा पळय
वो केल्सी तोंडांत पाणपोट चाबून तसा होय. तोंडांत पीक भरिल्ली आसता आनी ती खंय थुक्क करून भायर उडयता आनी मागीर वचून कॅसेट लायता ते आदी तें चित्रण भोव सुंदर करून आयलां ते एक तुवें धरून दवरलां तुज्या कवितेंत ते म्हाका आतां उडास जाता ते परत कॅसेट अशी घालची अशें घालची आनी दामचो एक मागीर फाटल्यान एक हिंदी कांतार येवचें पाव देवचें म्हाका ती घडीत आतां जिवी जाते आसात कित्याक म्हळ्यार तो आमच्या तोंडा लागीं अशें ताचें म्हळ्यार ती पीक भरिल्ली आसता थोडे फुडें ती आमच्या काडटना आंगार उसाळटा ताच्या भांगरल्या वस्तुराचेर आनी थोडे फुडें तोंड लागीं हाडटा आमच्या अशें कातरतना तोंड लागीं हाडटाना तो पीक भरिल्लो तो उनुनी उस्वास आसा पळय आमच्या आतां म्हाका हें जाता तें चिंतन आंग वळटा तशें जाता ते भोव सोबीत करून त्यो गजाली तुवें तुज्या हातूंत हाडल्याय तुवें हे सेलुनाचें एक वर्णन तुवें सांगलां आतां सेलुनांत जावच्या थंय मागीर कांय थोड्यो खबरो जातात थंय तुवें म्हळें प्रोटोगॉनिस्ट आसा तो एक आयला थंय ते एक केस काडूंक की कार्ड काडूंक आयला कितें जावं आयला पूण तो हांगासर उलयना मेन मनीस तोच तुजी सगळी कविता ताचेर बांदून हाडल्या पूण ताणें उलोवचें बरी ना ताणें हा मात्र करीचे आनी वच्च उलयता पुरा सगळ्यो पॉलिटिकल गजाली तुवें हाडले हांगा मोरारजी देसायक हाडलें तो उगडास जिवो केला 80s आनी मागीर इंदिरा गांधीचे संजय गांधी येता करसेवक येतात हो प्रभाव तुजेर कसो पडलो त्या वेळार सेलून ते एक हॅपनिंग प्लेस थंय आतां तुमी सांगिल्ले बरें कॅसेट घालतले त्या टायमार हसन जहांगीर म्हणून एकलो आसलो पाकिस्तानी सिंगर हवा हवा ये हवा तली पुरा पोदां आनी पुरा सेलुनांत घालतले दॅट इज वन थिंग विविध भारती एक आसतले दॅट इज नंबर 2 थर्ड एस्पेक्ट आसतले सेलुनांत पेपर आसताले वय मस्त लोक न्यूज आयकूंक या हे पोदां आयकूंक या तुमचें काय तें हें आसा कालें न्यूज पेपर वाचूंक थंय येतले म्हाका तें तुवें तें सांगतना उडास येता त्या वेळार प्रजामतां म्हूण येतले व्हडले आनी तातूंत गुप्त समालोचने म्हूण येतले आनी तरणाटे हायस्कुलाचे भुरगे लिपून ते वाचतले व्हडले तितके शिदा वाचतले जावयेत आनी सगळे सेलुनांत हांव पळयलां त्या प्रजामतां म्हणून आसले ताची सायज इल्ली व्हडली सायज सुदावर न्ही व्हडली सायज तितकेशे व्हडली सायज आसली आनी ते येता हेब्ळीकर म्हणून एकलो भारी अपुरबायेची चित्रां करतलो कार्टूनाय करतलो आनी काणयांक हे मोठ्या काणयांक भारी प्राधान्यता आसली तातूंत ताच्या उपरांत हे अंकण गुप्त समालोचन अले पुरा गजाली थंय जातात पूण थंय भायर बसून ताच्या सांगात बसून जे येतात सेलुना कोण येतात ते सगळे ताचे इश्ट म्हळ्यार ताच्या आयडियोलॉजीक सबस्क्रायब करतले तो आतां खंयची आयडियोलॉजी थंय कदेलार बसले कडेन उलयता पळय त्या आयडियोलॉजीक सबस्क्रायब करतले मनीसच आसतात ते सदांचे ताका विरोध उलयतल्याक तें कांय ना तो पेपर वाचूंक घेना तो हें वाचूंक घेना तें एक सर्कल तें पूण ताणें उलयल्लें थंय कोण बसून आसा ताणें आयकचेंच पडटा करेक्ट तें आतां त्या जाग्याक थंय गेलशी आनी थंय बसून केस कातरतलो ह्या एका सिच्युएशनांत आयचें पॉलिटिकल सिच्युएशन तुमी फिट करा इट इज प्युअरली वन वे ताणें उलयल्लें आमी आयकचेंच पडटा तुमकां फाटीं ताका जाप दिवंक येना तें इंदिरा गांधीचें जावं दी मोरारजी देसायचें जावं दी कारसेवचें खंयचें जाल्यार ताणें कितें ताचें ओपिनियन आसा तो आमचे वयर थापून येता केल्सी त्या कडेन तुका उठ बस करूंक शकता त्या एका घडये तूं सेलुना एक फुटी भितर इगल्या उपरांत तूं ताच्या मुठींत वय ताणें सांगले बरें तूं आयकचें हें आमच्या जिवितांत तवळ घडते आसता आमच्या सगळ्या समाजांतले व्यक्ती कितें जे लिडर्स म्हणून आमी म्हणटा थोडे जाण तर एक लोकां तांच्या मुठीन धरतात उठ बस करतात अशेंच आनी अनिवार्य जावन आमकां थंय वचचेंच पडटा कांय फावटी कितें म्हळ्यार कितले फावटी वचचेंच पडटा आमी फ्रिक्वेंटली वचचें पडटा थंय जाग्याक ताचे लागून आमकां सुटका ना ते देखून थंय एका समाजीक परिस्थितींत आमी आतां हें जियेता ते देखून तो एक ओन्ली एक मेटाफर म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही दुसरे वर्तेचेय तांचो आसतात फॉर एग्जाम्पल एका दोतोर लागीं तुमी वेतात ते तुमी चड सवालां ताका विचारूंक जायना ताका तो म्हणटा दोतोर हांव न्हिदूंक घे म्हणटा वकिला लागीं गेल्यार कानून तुका सोड गुत्ता की हांव शिकलां गे म्हणटा असलें बरो आसा ते देखून ताच्या उपरांत तुमी एक स्टेप दिशेन वचून तो कितें सांगता असले गजाली दुसरे पॉलिटिकल गजाली
या मागीर- समाजाची मागीर- गजाल एक मागीर- ओपिनियन क्रिएट केलं तेही तुम्ही ऐकून येवचें पडटा. नाही मागीर तूं कसकी गजालींक येता. हय तुका सैरीक जाल्लें चेडूं ह्या गांवचें म्हूण कळल्यार पुरो, तितले क्लू मेळ्ळ्यार पुरो, मागीर तो उलोवंक सुरू करता पुरा. येस गांवच्यो पुरो खबरो कोण कोणा फाटल्यान धांवलें, हय कोण लग्ना पयलें गुरवार जालें, हय. हें सगळें तो सांगूनच वेता. भोव एक सेलुना भितर जावच्यो गजाली तुवें भोव अपुरबायेन हे कवितेंत हाडल्याय आनी आमकां परत्यान एक फावटी त्या एका काळाक आदल्या काळाक आतांय जायनात म्हणून ना, जाता जाता आतांय जायनात म्हणून ना. म्हाका ही कविता वाचता आसतना हांवें बरयल्ल्या कवितेच्या तुवें वाचले आसतली झूज कविता. म्हाका दिसता सोडून एकाच काळार आमी ह्यो कविता बरयल्ल्यो. हांव त्या वेळार दुबयंत आसा, हय तूं हांगा मुंबयंत आसा आयकोन्ना. पूण पळय दोगांयचे विशय केलशीचेच. हय तूं जो केलशी शिना भंडारी हांगासो गांवचो, म्हजो कवितेंतलो केलशी आसा तो पाकिस्तानी, हय आनी तो थंय राजकीय गजालीच जातात, हय हांगाय राजकीय आनी पर्सनल गजाली जातात. ते सोफिस्टिकेटेड सेलून आसच्या पुरो दुबयचे, हय हांगा तसलें न्हय जावं पुरो. पूण पळय एकाच टायमार कोंकणीच्या दोगां कवीचे कविता एकाच विशयाचेर कश्यो आयल्यात पळय. भितर सोडसोड नासल्या रे. आतां तुमी त्या पाकिस्तानी केलशाच्या हातांत भितर जावन सोडसोड नासतात, होय पूण तुमकां कांय करूंक जायना. ताच्या उपरांत तुमी शीत वेतना एक सुडकाला गेले बरें दिसता तेन्ना भायर आयिल्लो. ताच्या उपरांत कोणी फाटला करना असा म्हणले बरें बघता. सो ते ऑलमोस्ट ते फिलिंग्स आसात पळय ते सिमिलर म्हणून म्हाका बघता. वय तुज्याय कवितेंत केलशी कवितेंत तुवें बरयताय ताच्या एका हातान वाखोर आसा, एका हातान तुजी तकली आसा. म्हजेय कवितेंत हांव तेंच सांगता कांय उलोवचें बरयना, हातान घुमटी अशी, दाव्या हातान काटकी उखलून धरल्या, उजव्या हातान तसो वाखोर आसा. केदाळे आमची तो कापून सोडूंक आसा. फरक इतलोच की शिना भंडारी गांवचोच आनी तो पाकिस्तानी, आनी तूं थंय बसुल्लो आसा पळय तो इंडियन. व्हडलो फरक आसा ह्या कवितेन. म्हाका हें कशें जालें, आमी एकामेका वाचच्या पयलें तुजी कविता हांवें त्या वेळार वाचूंकच ना. हांवें ती मागीर 2000 उपरांत वाचल्ली आनी तुजी कविता आनी म्हजी कविता त्या वेळार बरयल्ली मस्त आदी जाल्यार पब्लीश जाली मस्त मागीर. म्हणटा आसतना एकच विशय कशे आयल्यात आमच्या कवितेनी म्हणचे हांवें ते सामाजीक संदर्भ तशे आसतात. त्यात सामाजीक संदर्भार आमी जी येयल्या, हांव जी येयला, त्यात सामाजीक संदर्भार तुमी जी येयल्यात, हांवें थंय उल्लेख केल्ले गजाली तुमी बगल्यात. हांवें ते देखून ते सिमिलर जालें, ताका दिवचे रेस्पॉन्स आसता पळय आमच्या साहित्यांत ते ऑलमोस्ट. आनी आमी रेग्युलर सेलुनाकेचे मनीस, वय सेलुनाकेचे मनीस आनी अल्याक आमी रिलेट करता ह्या गजालींक. आनी आमच्या भोंवतणी जावचे केले हे डेव्हलपमेंट्स आसात ताका आमी दिवचे रेस्पॉन्स कवितेंत एका नमुन्याचे आसूंक शकता. ते दुसरे रुपकां दुसरे संदर्भ आमी वापरल्यार जावंक पुरो, पूण रेस्पॉन्स एकच नमुन्याचे आसूंक साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार सामाजीक संदर्भ तसलो आसलो. वय आनी तुका एक आतां तुवें सुरू करतना सांगलें की हे केलशी हर एका समाजाच्या हर एका स्तरार हर एका वर्गांत आसूंक सादी आसा म्हूण सांगलें. ती ह्या कवितेंत आमी दन दवरची जाली गजाल अशें हांव लेखतां. आनी तुमची आनी एक कविता आसा कांगना गल्लेंत, ती आतां आमी आयकुया. कांकणा गल्लेंत कांकणा दुकानां विकूंक बसल्यांत पिरायेचीं बायलां बणांची. कांकणा दुकानाक येतात चेडवां, दोळे भर घेवन नेणटी सोपणां रायकुंवरांची. नेणट्या हातांचेर मातये कांकणां नेसयतात सांबाळन हेळिल्लीं बायलां जोका तुकाचीं. कांकणां जोब्बोर वा हात निबोर कातींक चीर्न तुटतना फुटतात दुका दोळ्यां खांचिनी. कांकणा गल्लेंत शिंपल्यांत रे सोपणां विंचूंक पडल्यांत अशीं पिशीं मनां अपुरबायेचीं. एच तुजी कांगना गल्लेंत कविता आमच्या विक्षकांनी आयकली. एक कवितेची पाठ पळय तितके आमकां सांगल्यार बरें आसलें. ही एक्झॅक्टली आसतना हांवें बरयल्ली. हांव एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीन बांदकाम कंपनीक आसा तातूंत अकावंटंट जावन काम करतालो आनी आमचें सायट बदलापूर आसलें.
हांव कल्याण आमच्या ऑफिसा जावन बदलापूर हप्त्यान 2 फावटी ट्रॅव्हल करतलो आनी 1 नंबर प्लॅटफॉर्मार हांव देंवतलो. ती गाडी आमची लोकल ट्रेन 1 नंबर प्लॅटफॉर्मार रावतली म्हळ्यार बदलापूर एंडस्ट बदलापूर ट्रेनाक. बदलापूर आतां बारीक खबरेर आसा, तुमी आयकला ना पुरो, तो अक्षय शिंदे म्हणून त्या एका भुरग्यान ल्हानशा नर्सरीच्या भुरग्यां वयर अत्याचार कर, लैंगीक अत्याचार करून तें बदलापूर ट्रेन आनी पुरो बंद जावन 2 या 3 दिसां पयलीं तो एनकावंटरान ताका लगाडी काडला. सो त्या 1 नंबराच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान देंवन आमी पाटी वचून ओवर ब्रिजांतल्यान सकयल देंवन मागीर मुखार वचचें. पूण म्हणजे वेस्टर्न आमचे सायड असले ते एक शॉर्टकट असले. शॉर्टकट म्हळ्यार प्लॅटफॉर्मार जावन उडी मारचे आनी एक ल्हानशी गल्ली ताका बंगडी गल्ली म्हणटाले. बंगडी म्हळ्यार मराठींत हें कांगणा. त्या गल्ल्यांतल्यान हांव पास जातलो. सादारण 1 फर्लंग अशी ती गल्ली. त्या दोनूय कुशींनी ओळारांची म्हळ्यार दुकानां असले. सडावत जावन प्रायाची बायल मनशां थंय तर येवच्या भुरग्यांक आनी तांकां वेगळी काजर जाताना ती तरणाटी चेडवां भुरगीं आनी तांकां एक 5व्या रंगाचें कांगणां तें आयापणाचो संकेत तांकां. आतां एखाद्या वेळा एक मराठी काजर जाल्ली स्त्री खंयच्या एका कार्यक्रमाक गेली जाल्यार तिणें तिच्या हातांत 5वीं कांगणां आसूंक जाय. 5वीं कांगणां ना जाल्यार तिका एक वांगड्या दृश्टीन पळयतात, तुका कितें कांगणां गोवना गी, कांगणां कितें घालूं न्हय म्हणून तशें. सो 5वीं कांगणां म्हळ्यार आयापणाचो संकेत. ते देखून काजाराक हात भरून 5वीं कांगणां जाय जी आसली. ते मस्त जाणां भुरगीं येतलीं, चेडवां येतलीं आनी ल्हान प्रायार तो गांव बदलापूर ल्हान प्रायार काजार जाताना 17-18 वर्सांनी काजार जातलीं. तेन्ना येतलीं ती येवची आनी सगळी ती म्हळ्यार ताका माती ताका सिमेंट आनी कांय घालून घातली माती. त्यान मातयेन ती फुल्ल कांगणांची कुडकी पडून आसतली आनी तातूंत हिरवी म्हणटात आमी काल म्हण 5वींची चड आसतली, मागीर उरली दुसऱ्या रंगाची आसतली. ते एक बरें एक रंगोली घाल्ले बरें दिसतलें म्हाका येताना. हांव येताना पळयतलो आनी 2-3 फावटी ती दुकानांनी हांव पळयलां. सो त्या पाठवणचेर हांवें ती बरयली. पूण आज म्हाका विशेश एक तांतूं एक सिंबॉलिजम आसा म्हूण म्हाका चवळ बरोवना. बोगडां आसलीं, त्या बोगडांच्या लोटांत हांवें ती बरोवन काडली. पूण आज तें बदलापूरचें गणीत आनी पुरो पळयतना तें जाल्लें, त्या लैंगीक अत्याचार जाल्लो त्या भुरग्यां वयर इस्कॉलान जाल्लो, ताचे उपरांत थंय जाल्लें एक प्रतिभटन आनी रेल रोको, ताचे उपरांत थंय लाठीचार्ज जालें आनी ते पुरो जावन ताचे उपरांत परत्या आरोपीचें एनकावंटर आनी पुरो जाल्लें पळयतना म्हाकाच अजाप भोगलें ह्या कवितेंत असले गूण आसले म्हणून. सो त्या पाठवणचेर ती हांवें बरयली. म्हळ्यार कांगणां कितलीं त्या गेल्लें तुवें सांगलें पिटो जाल्लीं तुवें पळयलें. ते तसलेंच हांगा चलयांचेर अत्याचार, चलयांची सपनां चुरो पिटो जाल्ली, हें तूं आतां रिलेट करूंक शकता आयच्या काळाक. म्हळ्यार मनशाचो अनुभव बदलून जाता आसतना ते कवितेचे विस्ताराय वाडूनच वेता. हांवें केदाळा कांगणाची गल्ली पळोवना, पूण वळारांक लागशिल्ल्यान घरा येतले घराघरांत. पूण हांव ल्हान भुरगो 60च्या दशकांत म्हजी आजी हांगा उर्वा स्टोरांत फुलां विकताली आनी मातसो जाण बायलां आसली. ती एका सायडीक आसताली, एका सायडीक बसून आसताली. हांव ताका सांजेचे 6:30 जाता आसतना तिका मुखार म्हणून विचारलें, एक टॉर्च घेवन मुखार वचूंक आशिल्लें आनी तिच्या कुशीक एक वळारांचें जोडें बसतालें आनी तांच्या 3 दोगां जाणां इशिन आजी आनी मोदें तांच्या मोदें वळारांच्या आनी म्हज्या आजये मोदें हांव सकयल धरणेर बसतालो. आनी हें दृश्य सुमारशीं वर्सां एक हांव म्हणटा सादारण एक 4थेंत हांव एक 7वे पर्यंत 4 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां सराग सदांय म्हणलें बरी हांवें तें दृश्य म्हज्या दोळ्या मुखार आतांय आसा वळारांचें. एक गोव बायलां ती आनी तेंच कांगणां तुवें म्हणलें हरवीं 5वीं जावं पुरो तांबडी आसताली कांगणां आनी बायलां अशें हात दितालीं मुखार. आतां म्हाका सारको तो उडास येता म्हाका. तो हांगा तो धਰਨ हांगा म्हणसर हात व्हरतलो असो पुसून व्हरतलो. तूं जोक काडटलो करेक्ट जोकाची काण पडटलो. ताचे म्हळ्यार रावंड शेपाचें हें आसतलें तातूंत आसतलें. तो हांगा अशें हे हात पुसल्या उपरांत खंयच्या बॉक्साक हात घालीचे म्हणल्यार त्या बॉक्सांत काण तो घालता. कळटालें तांकां आनी कांय थोडे फावटी फुट्टलीं, कांय थोडे फावटी दुखतालें तांकां. ते दुखी दिसताल्यो म्हाका आतां दिसतात म्हाका बायलांच्या तोंडा वयल्यो दुखी. आनी मागीर ती सगळीं सजल्या उपरांत ती तांची खुशी, त्या तोंडा वयर एक खुशी
आनी तेंच म्हाका दिसता तुवें तुज्या कवितेंत भोव अपुरबायेन आयकलां तें सगळ्यांनी वयरतावन सकयल वचून आयलां आनी एक तुवें सांगलें कांगणा गेल्लेंत कांगणा दुकानां विकूंक बसल्यान पिरायेचीं बायलां हांगा पळय तुवें बायलां मात आसतलीं काय गेल्ले दादले आसतले ना ते सडावत बायलां मात्र आसतले बॉम्बेंत ते ओळार दादले नात हांगा मात्र ते ओळार हांगा गांवांत ओळार घराघरांनी येतले आमच्या गांवांनी बरो पयले हांव हांगा आसतना पूण हांगा ते ओळारांचे दुकानान सडावत दादले ना सडावत बायल मनशां ओळारांचे कसबत रावून गेले म्हणल्यार बरें दिसता कांगणां येता चड मातयेचीं कांगणां कोणी आमच्या इवन क्रिस्तांव आमच्या समर्थीन जाल्यार क्रिस्तांवा मदें घोव सरिल्ले तेडला बायलेची कांगणां ताच्या पेटेक मारून फुटोंक आसली तल एक रिवाज आसली हय पूण आतां ती आसा की ना गुत्तू ना इट इज कंप्लिटली काही दिसना म्हाका गोंयांत आसा गोंयांत ती कांगणां घालची काजरां पयलें कांगणां घालची रिवाज आसा आतांय आसा क्रिस्तांवा मदें आसा हिंदू समाजान म्हणटा न्हय क्रिस्तांव एक 4 वर्सां 5 वर्सां आदीं पळयल्ली गजाल आसा सगळी सेरेमनीज आसा चलता सड्याक व्हरतना कांगणां व्हरता आतांय आसा आमचें एक सिंबॉलीक जावन हांगा दवरतात आनी म्हज्या पतीन अजुनूय तिच्या कंड्यांत अजुनूय ती काजरां घालून राखून दवरल्यात मातयेचीं कांगणां राखून दवरल्यात आसात आनी पळय तें सुबीत करयलां कांगणां दुकानांक येता चेडवां दोळे भरून घेवन नेणटी स्वप्नां रायकुंवरांची स्वप्नां म्हळ्यार कशें आसता म्हळ्यार हांवें सांगलें न्ही यंग एजीर तांकां काजर करतात यंग एजीर करतात म्हळ्यार रायकुंवरांची स्वप्नां म्हळ्यार तातूंत एज्युकेशन आसूंक पुरो म्हाका हायर एज्युकेशन जायचें म्हणचें आसता ताचे उपरांत दुसरें थोडें हांवें खंयच्या प्रोफेशनाक वचचें म्हणून आसता दुसरें वेल सेटल्ड फॅमिलीन वचचें म्हणून आसता अली पुरो स्वप्नां आसतात मस्त स्वप्नां आसतात आतां ही आवय बापूय करतना जबरदस्तीन करतात तांकां ते देखून तीं स्वप्नांचे तुट्टात म्हणून आनी तीं एकले पळयतले आसतात तीं पुरा तीं कांगणांचे चुरे कशे सकयल पडोन आसतात त्या मातयेंत तशें तांचीं स्वप्नां थंय पडोन आसतात म्हणून मस्त स्वप्नां तुट्टात तशें तुवें तुका आजय तीं स्वप्नां फुटुल्लीं दिसतात हय आनी आतांय तुवें तें घडीत सांगलें आतां घडीत सांगलें आतां जाल्लें घडीत हालीं चर्चेर आसचें घडीत तें म्हळ्यार कितलें म्हळ्यार सरकार आलोवंक लागला न्हय घडीत सरकार आलोवंक लागला तळें घडीत त्या घडीत ती असलेंत स्वप्नां आनी परत तुटलीं परत दिसतात आनी पळय नेणट्या हातांचेर मातये कांगणां न्हेसयतात सांबाळन हेळिल्लीं बायलां तुवें जोका तुकाची जॉब कशी काडटा म्हूण तुवें सांगलें म्हाका मागीर हांगा सांगलां तुवें कांगणां जब्बर वा हात निबोर तेंत सदावत जावन कितें म्हळ्यार आतां कांगणां जबर म्हळ्यार कांगणां हे आवय बापायचे हें थपचें तांचे वयर तुवें म्हळ्यार काजर जायचें तुवें वृत्तेचें सोपाण एज्युकेशनाचें सोपाण सोड सोडचें म्हणून ते देखून कांगणां जबर कांगण तें हें जाता सिंबलायज जाता तांची हेजिमनी खंयची आसा आनी जायचे तुवें करीचे तुका हें जायचें म्हणजे हात निबर म्हळ्यार ताचे मुखार चलवतात तीं भुरगीं ना आवड न्ही हांव म्हजी स्वप्नां सोड सोडटा म्हणून दीस कॉन्ट्रास्ट तें त्या दाळा चिरे चिरतात दोळ्यांच्या खांचीनी दुकां येतात त्या दाळा ते काल ड्रिम्स आसले तांकां ते दोळ्यांच्या खांचीनी दुकांच्या मुखार सकयल पडतात म्हणून मागीर निमाणे भोव अपुरबांनी ही लास्ट 2 स्टांजा भोव टचिंग आसात कांगणां गेल्लेंत शिंपल्यात रे स्वप्नां विंसूंक पडल्यात अशीं पिशीं मनां अपुरबायेचीं हय कोण म्हणे तांकां ऑब्जर्व करतलो आसता एक ब्रायट भुरगें क्लासींत एक मिस्त्री आसता या हें शिकत जाल्यार मुखार कितें जायत एक सायंटिस्ट जायत एक खालें डॉक्टर जायत एक समाज विज्ञानी जायत म्हणून ह्या कोणी एकलो सहपाठी आसता या ताच्यांत सांगता शिकचे आनी एकलें भुरगें आसता ते उंच शिकपाक वेतना तेय म्हजे सांगत आसले जाल्यार कशें म्हणून बघता सो ती बिशी मना ते काजर आनी जायनासलें जाल्यार न्ही जाल्यार खंयची ताका आवय बापायन ताचें एज्युकेशन काजर जायचें म्हणून न्ही ताचें एज्युकेशन थंय रावय नासलें जाल्यार दुबळीकार ते म्हज्या आसता आसलें ती स्वप्नां ही विंचतात म्हणून भोव अपुरबायेचें भोव अपुरबाय म्हळ्यार हो विशय कांगणां सगळीं आमच्या बायलांक खबर आसा कांगणां कितें म्हणून बट हो एक विशय जो आसा तो तुवें रिलेट केल्ली गजाल आसा ती अप्रुपाची आसा आनी कांय आतां आमी विसरूनच गेल्या हांव सगळें कांगणां विशयांत आतां आजकाल चड त्या विशयांत उलोवपूच जायना एका टायमार एक लग्न म्हळ्यार तातूंत कांगणां जाय आसलीं सरपळी तुजी म्हळ्यार मंगळसूत्र जायचें आसलें आनी तिळो हे 3 गजाली आसल्योच आज तिळोय तितलो ना मंगळसूत्र इल्लें उरलां आनी हेंय गेलां कांगणांय गेल्यात आमच्या मदें
आमच्या मते तुवें ते आदले उडास परत परत जिवे सादारण केले. 20 वर्सां आदी बरयल्ली एक 2002 या 2003 बरयल्ली जावंक पुरो. 2004 पब्लिश जाल्ल्या बुकान ती आसा भोवशा. वय हय वस्तू 20 वर्सां आदी बरयल्ली कविता. ओके तुज्या मुखल्या कवितेक आमी या मरण चोरा परी येना ही कविता आतां आमच्या वीक्षकांनी आयकुची. मरण सोरापुरी येना. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. आस्पत्रेंतल्या इश्टाक पळोवंक गेल्ले तो वळख. फाटल्यान तावन आमरुको हांसू दिता. इश्टा आनी तुमचे मदें कॉमन फ्रेंड जाता. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. कठीण दुखीन इश्ट तुजो उळवळतना कितेंच करूंक तुका जायनातल्या वेळा कोरो इश्ट जावन मरण कुमकेक येता. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. वळवळच्या इश्टाक दाखोवन तुका समजयता. एक दीस तूं कांय वळवळोंक आसल्यार तुज्याय कुमकेक आपूण येता म्हणटा. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. खंयचोय सोर तुका सांगून येना. तुज्या इश्टां कडेन उलोवन कॉमन फ्रेंड जायना. तुज्या सगळ्या इश्टांक समजोवन बोळावन तुका आपणा संगे व्हरूंक तयार करिना. कोण म्हणटा मरण सोरापुरी येता. मरण सोरापुरी लुटूंक येना. मरण सोरापुरी लुटूंक येना. मरण इश्टापुरी सुटका दिवंक येता. मरण इश्टापुरी सुटका दिवंक येता. एच तुजी मरण चोरा परी येना कविता आमी आमच्या वीक्षकांनी आयकली. ही कवितेची पाठभूमी आनी संदर्भ सांगल्यार बरें आसा. ही फाटल्या दिसांनी आयले वार हांवें बरयल्ली कविता. आयले वार आतां तुमी केदाळे म्हणटात थोडे पटी कवितेची एक थेरपी आसा म्हणटात. दुखी जावन ताका काय शमन करूंक दुखी शमन करूंक कविता एक वखद म्हणून केदाळे तुमी एक उदाहरण सांगचें आसा. खंयचें एका डॉक्टराचें घालें तुमी एक नांव सांगचें आसा. तशें हांव ह्या वर्साच्या सुरवेल्या म्हयन्यांनी सडावत जावन असलेच एका दुखीन वळवळोंक सुरू जालो. पूण म्हाका दुखी जावन भायर येजें आसलें आनी म्हाका शमन जायचें आसलें. अखेरेक हांवें ही कविता बरयली. हाचे जावन म्हणजे एक 50% म्हणी दूख उणी जाली म्हणून म्हाका. आमकां खबर आसा आमचो कॉमन फ्रेंड रोनाल्ड सिकेराम सुरतकाल म्हणल्या नांवान बरयतलो. आमचो कोंकणी साहित्य आनी कलाकारांचो संघ आसलो तसो अध्यक्ष आसलो तो. आनी साबार साहित्यीक संघटनात्मक वावरांत म्हज्या सांगता एक बळादेक खांब्या बरी तो आसलो. आनी ताका फकत कोंकणी साहित्य मात न्ही कन्नडांत DVGचें साहित्य दिसता DVG मंकुतिम्मन कग्गविशांत आनी ताचे उपरांत हिंदीचे लिरिसिस्ट कोण आशिल्ले तांच्या विशयांत आनी म्युजीक ताच्या विशयांत एक अपार गिन्यान आसलें. आनी विल्पियाबाची पदां अशीं बायपाट आसलीं की ताका खंयचे सांगल्यार पद तो सिंग करून दाखयतालो. ताचो ट्यून समेत ताका उडास आसलो. आनी ताची आनी म्हजी वळख सादारण हांव गांवांक आयल्या उपरांत 2006, 7, 8 त्या आनी किटाळ सुरू केल्या उपरांत जाळी जगो सुरू केल्या उपरांत ती आनीक दाट जावन गेली. तशें सो आनी आमी खंय भायर वेतना आमचो एक ल्हानसो एक ग्रूप आसलो. हांव सिकेराम रॉनराज कासिया रॉबर्टाम विल्सन अशें आमी मेळून एक ल्हानसो एक आमचो एक ग्रूप आसलो. आनी आमी खंय भायर आनी वेतले हांव खंयच्याय कार्यक्रमाक वेतले हांव. ताच्या उपरांत तुमी संमेलनाचो अध्यक्ष जाल्ले तेडला हांगा काणकोण आमी गाडयेर आयिल्ले हांव. आमी सडावत साहित्यीक गजाली सांगता एन्जॉय करतले हांव आनी सांगता सडावत जावन वांटो घेतले हांव. आनी आमकां तें बरें लागतलें. इवन म्हजो बूक रुपा आनी रुपाका रिलीज जाल्लो त्या कार्यक्रमाकय आमी गाडयेर आयिल्ले हांव. थंय तुमच्या संमेलनाच्या टायमार आमी गाडयेर आनी परत थंय आयिल्ले. अशें सो एक फेब्रुवारींत आमचे गोंयांत आमच्या साहित्य अकादेमीचें मिटींग जावन फेब्रुवारीन मार्चान कोण ना हांव हांगा येतना तो एडमीट जाल्लो आस्पत्रेन एडमीट जाल्लो. पेंकड दुखेक कोण ना म्हणून एडमीट जालो. ताचे उपरांत ताका फिजिओथेरपी दिली. ताचे MRI करूंक समेत जावना. तेले मेशीन हांगा ना म्हणून मागीर खंय बैला आस्पत्रेन वचून ताणें MRI करना आयलो. मागीर घरा गेलो. घरा गेल्या उपरांत ताका कितली फिजिओथेरपी केल्यार उठोवंक जावना. मागीर परतून आस्पत्रेक आयलो
हांगा ताका मागीर ICU तूं थोडे दीस एडमीट जालो मागीर कोरोना येयलें की ताका टर्मिनल इलनेस आसा आनी ताचे जावन हें आसा म्हणून त्या वेळा हांव सराक ताका मेळोंक वयतलो आशा किरण वार्डांत दुसऱ्या की तिसऱ्या माळयेर तो एडमीट जाल्लो आनी ताका उलोवंक आनी जायनासलें उलयतलो थोडे फावटी सेडेशन आसलें हांव लागीं वचून तसो हात धरलो हात धरलेडला ताच्या दोळ्यांनी दुकां आसलीं तो म्हणालो हांव हांगा जावन पाटी वेतांगी नांगी म्हणून म्हणालो म्हाका त्या टायमार म्हाका निज्जावन म्हाका खालें करचें म्हणून हांव भायर आशा किरणाच्या भायर बाल्कनी आसा त्या बाल्कनींत वचून 15-20 मिनटां हांव रडलां दुकां म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां गेल्यान सादारण एक 2 म्हयने म्हणसर तो आस्पत्रेंत आसलो थंय न्हू ताका चड धग जाताली मागीर फातिमा वार्डाक हाडलें फातिमांत आसलो एअर कंडिशन रुमांत ट्रिटमेंट जावना हांव 2 दिसांक एक फावटी 3 दिसांक एक फावटी अशें वचून आसलो संजेचें वॉकिंग जावन येतना हांव ते रुमाक वयचें आनी ताका पळोवचें आनी येवचें त्या वेळार म्हाका भोगलें हें मस्तू एक तुमी एक रमेश वेळुस्कराची एक कविता एक सांगतात भारी अपूर्वेची कविता ताचे सांगा तुमी ती म्हळ्यार पिसोळ्याच्या पाका उबा नाका दोळ्यांत उरल्या दुकां जडा नाका म्हूण एका कडेन सांगता तो मागीर परतून पिसोळ्याच्या पाका उबून वच दोळ्यांत उरल्या दुकां जोडून वच म्हळ्यार ताणें वेळुस्करान ती ताची आजी भोव मांद्रेक शेवटाल्या वेळार तिची मोराचें म्हळ्यार मरना आनी बरी जायचें म्हळ्यार बरी जायना म्हळ्यार तांकां एक फावटी भोगता मोगाची मनशां एक फावटी वचून दीत म्हणून जाता मागीरचे कडेन म्हळ्यार तो तशें सांगता पिसोळ्याच्या पाका म्हळ्यार ते पिसोळ्याच्या पाका बरी जाल्या तितलो जीव तिसो ऑलमोस्ट 100 लागीं पिसोळ्याच्या पाका बरी तें केदाळय एक बुराक जाल्यार मागीर उबोवंक जायना ताका पाका तशें एका कडेन तो सांगता मेल्यार बरी आसली म्हणून मागीर एपणी इतलो मोग तो आदलो उडास येवन मरचें नाका म्हणजे दोळ्यांचें जडचें नाका आनी उपचेंय नाका अशें ती कविता सिंपल कविता बट वय भारी एक मिनींगफूल ते म्हज्या मांव सरल्या उपरांत म्हज्या मांवाक सरिल्ले ताच्या मरणा ती श्रद्धांजली म्हाका दिवंक जावना ताच्या उपरांत म्हयन्याच्या मिसां श्रद्धांजली हांवें दिली तातूंत ही कविता हांवें सांगिल्ली तशें आमच्या मोगाची मनशां सेकरामा विशयान तें तशें जालें सो म्हाका त्या वेळार ती कविता हे लायन्स उडास येताले रमेश वेळुस्कराचे कविते खालें करूंक की न्ही जाल्ली परिस्थिती त्या वेळार मागीर हांवें अशें चिंतलें मरण सुटका दिवंक येता म्हूण चिंतलें मरण सुटका दिवंक येता आनी सवकास तें एका इश्टा बरी इश्टाघात करता आनी आमकांय बुजोवन वता म्हणून सो त्या एका चिंतपाच्या पाटी थळार ताचे परस तो सरल्या उपरांतय सुमारशे दीस हांव त्याच दुखीत आसलो आनी त्याच वेळार म्हज्या भावजीक एक पिडा आयली ताचे उपरांत तोय आस्पत्रेंत आसलो एक मस्त दुखींतल्यान हांव पाशार जाता म्हणटना एचएम आमी आदीं तावन आयकून आयिल्लें मरण सोरापरी येता म्हणून आतां तूं मरण सोरापरी येना म्हणटा तें सगळें आदीं तावन लोकांन मानून आयिल्लें आनी समजून आयिल्लें एक सांगा म्हणणी म्हूण तूं या डिकन्स्ट्रक्ट करता तें न्ही तें आतां सगळे जण मरणाक भियेतात सगळीं धर्मां संवसारांतलीं मरणाच्या बिया वयर बांदून हाडल्यान क्रिस्तांव आमचे धर्म जाले आमचे समर्थ तेय बसयता काले म्हळ्यार तुका स्वर्गाचें सूख मेळटा म्हणून मेल्या उपरांत मात ताच्या पयलें न्ही आनी दुसऱ्या धर्मान ते म्हणटात तें तुका 72 चेडवां मेळटात म्हणून सांगूंक एक आसा आनी एकल्यान ते म्हणटा तुका मोक्ष मेळटा सद्गती मेळटा तेंय आसा म्हणून आयल्या वार एका व्हडल्या उद्यमीन सांगलें स्वर्गांत बँक आसा म्हणून हले पुराय गजाली आसा सगळीं धर्मां संवसारांतलीं मरण आनी मरणाची भिरांत दाखोवन ती एक बरें जावंकी पुरो पाड जावंकी पुरो पूण एक बरें एक जिवीत तुमी हांगा जियेया म्हूण सांगूंक मरणाची भिरांत दाखयतात जावंकी पुरो थंय आसा ना या कोणाकय गुंतना पूण एका दुखी जावन ताचे जावन सुटका तें दिता आनी त्या खातीर तें इश्ट म्हणचें आनी हें पुरो कशें जाता म्हळ्यार ग्रॅज्युअली तुमी ताचे लागीं संधान करूंक सुरू करतात ग्रॅज्युअली संधान करूंक सुरू करतात संधान करूंक सुरू करतना तुमकां तें इश्टा बरी भोगता इश्टा बरी भोगतना तुमकां ती सुटका मेळ्ळी म्हणून भोगता तशें म्हणटना आस्पत्रेनी जे पिडेनी जे मनीस वळवळटात तांकां मरणाची खबर पयलेंत आसता न्ही जाल्यार तो म्हाका तशें म्हणतो ना खंयच्याय एका अंतार ते राजी जावन जातात
आनी ताणें राज्य जाल्लें आमकां केदाळा कळटा हम्म. ते दाळा आमी तांचे इश्ट जाल्ले वरी आमकां ते कॉमन फ्रेंड जाता मरण कित्याक म्हळ्यार मरण एक मात्र निश्चित म्हणून आमी चिंतून आयले हांव आयले वार अंतू नानू मरलो ताणें त्या शॉन म्हणून एकलो भुरगो सरलो ताच्या मरणाक श्रद्धांजली दिली तातूंत ताणें ओपनिंग थोडी उतरां सांगल्यात मरणा विशयांत अपुर्बायेन ताणें सांगलां तशें सवकास आमकां वचोंक आसा आमी फ्रेंड म्हणल्यार एका संदानाक आमी येता पूण कांय थोडे मनीस अचानक मरतात पळय वय अचानक कांय खबर नासता कांय क्लू नासता इशारो नासता मरतात तांकां सोरापरीस येता न्ही ते अवघड एक्सिडेंट सगळीं एक्सिडेंटां तशींच सोरापर्यंत सोरापरी वय म्हणटना सोरापरी येवची आसता मरण न्ही सोराबरी न्ही एक्सिडेंट सोराबरी न्ही हांवें एक्सिडेंट आनी सोरी दुसरी गजाल न्ही एक्सिडेंट अवघड वय सोरी दुसरी गजाल सो एक्सिडेंट थोडे गजाली एक्सिडेंट्स वय एकलो एक्सिडेंटान सरलो आनी एकलो आनी कित्यान ती जालो तशें दोज आर एक्सिडेंट्स तूं आनी तुज्या इश्टा मदें मरण कॉमन फ्रेंड जाला म्हूण तुका केदाळा कळ्ळें ते हांव रेग्युलर विजीट करतलो आनी ते दाळा ताणें ऑलमोस्ट सरेंडर जावचे म्हाका हिंट मेळोंक सुरू जाले क्लू मेळोंक सुरू जाले ताचे कडेन मरणान इश्टागत केल्ली पळय आनी ताचे सांगाता आसले कोण आसात आतां तो थंय आसता आनी एक दोग जाण सांगाता आसतात लेस्टर केदाळाय आसतलो थंय तो हें स्नेक कॅचर आनी बरो तो केदाळाय आसतलो थंय तो रेडियोन ते फ्रेंड्स आसले आनी ताचे थोडे सुरतकलचे फ्रेंड्स सो तो कॅटरिंग चॉयस कॅटरिंग कोण प्रवीण ते पर आसतले थोडे फाटी सो तांचे कडेन उलयतना सदांशे ते कळटले आतां तुज्या इश्टाची जी परिस्थिती आसा ती कोणाची आसता होय सबार आमच्या समाजांत आमच्या कम्युनिटींत खंयी आसता जावं पुरो आनी आमी इश्ट ते पळोवंक येता ताका बुजावण दिवंक येता तवड भेट करता आनी सगळ्यांकी एक पावटी थोडे पावटी बेजार जाता दूख येता मागीर तांचे कळवळे पळोवन मरण आयल्यार बरें म्हूण दिसता तशें म्हणटा आसतना तुजें मरणा लागीं कशें संवाद सरलो तुका केदाळा हांगासर ह्या खाटये लागीं तुजो इश्ट हांगा न्हिदोन आसा ह्या खाटये लागीं तूं आनी तो मात्र न्ही आनी एकलो कोण उबो आसा हें केदाळा तुका बगूंक सुरू जालें आनी ताणें त्या मरणान तुज्या लागीं संवाद चलोवंक सुरू केलो ते संगत्यांनी क्लू दिल्ले तेडला थंय आसतले दोग तेग जाण तांची ओपिनियन सिमिलर आसली त्या दाळा म्हाका ते एक क्लू मेळ्ळें आनी त्या दाळा संवादाक एक सुरवात जाली म्हूण संगीत ओके कित्याक म्हळ्यार दोग तेग जाण आसले तेडला आमचे उलोवण अशेंच आसतलें आतां तुज्या इश्टाक मात ती सुटका दिता म्हणटा की तुज्या एक कळवळ्यांक ताचें मरण सुटका दिता होय म्हज्या एक कळवळ्यांक ताका मात सुटका न्ही होय मरणान वय ताणें मराजे वय पूण तूंय वळवळटाय न्हय ताचे कश्ट पळोवन तूंय वळवळटाय न्हय सुटका ताका मात मेळची न्हय तुकाय मेळटा होय तेंत हांव संधान करूं संधान जाता आमचें संधान जाल्या उपरांत म्हाकाय सुटका मेळ्ळीच आनी मरण तुज्या लागीं सांगता तुकाय फाल्यां असली तुका हेल्प करता म्हणटा इट इज ए पॉझिटिव्ह नोट आतां तुमी जुगू जुगू जगतांत सांगलां पळया तें रेल्वे तेंच आसता ताच्या उपरांत तुमचो इश्ट जगत तो सरिल्ल्या उपरांत तुमी बरयल्ली तुमकां एक दूख भोगलो ना पुरो आनी ताच्या अंतीम संस्काराक येता तुमी गेल्ले तेडला तुमी सकयल पळयल्ले तेडला तुमकां ते केळंबो आनी तो गडाई तें दिसलें ना पुरो पूण तें होप आसा तो होप हांगाय एक सांत्वन आसा तुमची होपांत एंड जाता म्हजी कविता सांत्वनांत एंड जाता सांत्वन तें म्हाका खालें म्हळ्यार ओय म्हाकाय आसा फाल्यां दॅट इज द थिंग आतां मरण लुटूंक येना म्हळें तुवें हय सुटका दिवंक येता लुटूंक येना म्हूण आतां तुज्या इश्टाक तुजे जावन मरणान लुटून व्हेले शिवाय दुसरें कितें न्ही तशें आमी चिंतेत लुटून व्हेलें म्हणून पूण म्हाकाय आसा न्ही तें फाल्यां तें संधान जालें म्हाकाय आसा तें म्हाकाय आनी एकलो जावन लुटून व्हरतलेच न्ही हय तशें मरण आमी मरणाचो मिस्तेर जो आसा तो सुटूंक साद्या नातलो आनी आमी हेर एक कडेन तवळ चिंता पूण मरणा विशीं चिंता पूण मरण मरूंक कोणी आशेना अशें म्हूण चिंताय की तूं इच्छा मरणी मस्त जाण आसात इच्छा मरणी आमी म्हळ्यार संवसाराक आयल्या उपरांत कितें जाता म्हळ्यार आमकां दुसरे संबंद आसतात हांगासर संबंद आसा
एक त्या खातीर तो एक बांद आसा. तो बांद मरण कॉमन फ्रेंड जावन थंय हांव सुटका मेळिल्लो कुडले म्हाका म्हज्या दुखींतली सुटका मेळटा ताका ताच्या ओळवळींतली सुटका मेळटा ते देखून तो कॉमन फ्रेंड. सो एक संधान जाल्या उपरांत आसा पण ते तेंच्या थंय जाता म्हाका सांत्वन मेळटा ताका परमनंट मेळटा म्हणून. मरण कोणाक आडावंक जायना ते एक मात सत सत आनी ते सता सांगता आमी रुबरू जायचे. वय ती एक गजाल आसा. वय वय भोव म्हळ्यार एक एक दुख्खीच्या सन्निवेशांत शिजोवन म्हळ्यार तुवें म्हळ्यार आठवून म्हणटा हांव तुवें ही कविता बरयल्याय आनी एक एक वेगळ्याच म्हळ्यार मरण म्हणलो विशय कॉमन सगळ्यांक समजता पूण तूं एक वेगळोच विचार हे कवितेद्वारे आमकां दिलाय अशें हांव समजता. आनी ही कविता हर एका लोकांक म्हळ्यार हर एकाक व्यक्तीक मरणाचो अनुभव जाताच. मरण स्वता बघून न्ही पळोवन मरण पळोवन तांकां तो अनुभव जाता तसल्यांक हर एकल्यांक ही कविता लागतली. आनी हेच्या मन जें कितें सांगलां मरण सोरा परी येना बदलाक तुका सांत्वन दिवंक येता आनेकल्याक कोण पळयता ते. ह्या कविते वयर संवादय जाला न्ही. संवाद जाला आमच्या मलगोडो कवी एम पी रोड्रिगस हांणी एक कविता बरयली रोशून बरयली पूण ते म्हणटात मरणाक तयार जावन हांव आसता म्हणून तसो अर्थ तो वय वय सवकास हांव संधान करना हांव रेडी आसा म्हणून. सो म्हज्या कवितेन ते तीर्ल तोच ते देखून स्वरा बरी येना आमी रेडी जावन आसता म्हणून तांच्या कवितेचोय तीर्ल तोच आसा. ते देखून ह्या सब्जेक्ट वयर मस्त कविता कोंकणींत आयल्यात. थोड्या जाणांनी मरणाच्या रिच्युअला विशयान मात्र सांगलां हांव मेल्या उपरांत तें करनाकात हांव मेल्या उपरांत हें करनाकात म्हणून मात सांगलां पूण तो कोर इश्यू खंयचो आसा तो हांवें आपुडचे प्रयत्न केला एम पी रोड्रिगसान आपुडचे प्रयत्न केला तुमच्या जुगुजुगू जगतान आपुडचे प्रयत्न केला तशें हेर थोड्या कवींनी आपुडचे प्रयत्न केला जावंक पुरो. आतां हांव मेल्या उपरांत म्हज्या पोंडार वाती जळोवचे नाकात म्हाका तें करचें नाका हें करचें म्हळ्यार वयल्या बार आपुडलेले कविता मस्त आसात पूण ह्या सब्जेक्टा वयर अशें आपूण वेचे कविता आनी येवंक पुरो येत कांय फायनल न्ही हाच्या उपरांत मस्त कविता येवंक पुरो. कोंकणींत आमचे बरे बरे कवी आसात ते प्रयत्न करूंक पुरो. या अशें उलोवंक आमकां जायतें आसा. तुजे 3 कविता आमी आयकल्यो हांगासर कांगना गेल्लेंत आमी आयकली केलशी कविता आयकली आनी आतां मरण चोरा परी येना ही कविता आयकली. तेचे कविते फाटली कथा आनी तूं जें समजल्लोय तें जाणा जावचें तुजे विचार आमकां सांगले आमकां ते म्हाका मात न्हय आमच्या दायजी वर्ल्ड TV मुखांतर आमच्या सगळ्या विक्षकांक पावले. तुका देव बरें करूं हांगा येवन ह्या संवादांत वांटेली जाल्ल्या खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांगा वेता वेताना आदल्या हप्त्यांत तुमकां एक आमी सवाल विचारले विल्सना लागीं जो संवाद आमी चलयल्लो त्या संवादांत एक सवाल विचारले आमी. त्या सवालाक सारकी जाप दिल्ल्यांक 1 वर्साची नामान बाळूक जेजूची वर्गणी मेळटली म्हूण सांगिल्लें. जायत्या जाणांची आमकां जापी आयल्यात पूण पयलें जाप धाडिल्ल्या 2 जाणांक नामान बाळूक जेजू पत्राची 1 वर्साची वर्गणी फावी जातली. तांची नांवां ह्या TV स्क्रिनाचेर हांगा येते आसात. आनी तितलेंच मात न्हय आदल्या हप्त्यांत आमी टायटस नोरोना लागीं एक संवाद चलयल्लो. त्या संवादांत बुदवंत असो गांव कविता बरोवंक ताका खंयसर प्रेरण लाभलें म्हूण ताणें सांगलां. त्या गांवचें नांव तुमी बरोवन धाडा. हांगासर तुमच्या TV स्क्रिनाचेर एक नंबर येता. पयलें जापी धाडिल्ल्या 2 जाणांक 1 वर्साची नामान बाळूक जेजू पत्राची वर्गणी तुमकां लाभतली. समेस्तांक देव बरें करूं देव बरी रात दी.